बीजेपीच्या बुरकान बसया आमकां अर्चना लोकांक घातल्यात कोणा हरशीपणान घातल्यात. बीजेपीच्या बुरकान बसल्या. हे बीजेपीचे बुराक आम्ही चड पयस ना, गावांनी पावंक ना अजून. पणजे स्मार्ट सिटी खबर आहा तुमकां? 1400 कोटी. भारतीय जनता पार्टीन 1400 कोटीचो घोटाळो जो पणजे स्मार्ट सिटी म्हणून केला, तो हो बीजेपीचो खड्डो, हो बीजेपीचो बुराक. हांवें त्या दिसा एमडीक ट्राय केलो, गोवा ते तांचे पणजी स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशनाच्या एमडीक ट्राय केलो फोन करपाक, फोन घेना. जाब विचारपाक की 1400 कोटी स्मार्ट सिटी, पीडब्ल्यूडी, जी सुडा हे सगळ्या अंडर जे स्प्रेड झाल्या आणि केल्या पीडब्ल्यूडीन, ते गेले खंय काय म्हणून या बीजेपीच्या बुरकान. आता तुम्ही हांगाच्यान एक एम्ब्युलन्स वता आसतना पळयल्या, एम्ब्युलन्सीक कितें त्रास जाता ते तुम्ही हांगा पळयल्या. बाटल्यान आयज सुरू केल्या, काल आमी बुराक म्हणना फुडें आत्तां सुरू केल्या, आत्तां आमी पळयल्या भरपाक ट्राय केल्या. पूण जो पर्यंत आमी बुराक दाखयना, हांचे तकलेन खड्डे आहा पळय, खड्ड्यान तांचे कित्याक वचना हे रस्ते करपाचे? हे कित्याक वचना बीजेपी? फक्त खावपाचे, फक्त पयशे खावपाचे. सो आमी जे बीजेपीचे बुराक म्हणून जे आमी आज एक कॅम्पेन सुरू केल्या आणि एक नंबर केला, ते बुराक आमी डेली दाखयतले. कारण आमकां आतां कळपाक लागला, ज्या दिसा आमी बुराक दाखयता त्या दिसा दुसऱ्या दिसा ते खड्डे पुरयता. बाटल्यान पुरयले. तालिगांवान बाबूश एक्टीव जाला अचानक. जो बाबूश दिसनासलो तो बाबूश एक्टीव जालो. जेनिफर दिसत ना, तो तालिगांवचो न्ही पणजेचो एमएलए. जेनिफर दिसत ना, पण काल बाबूशूय एक्टीव जालो, तालिगांवान भोंवपाक लागलो खड्डे पुरोवपाक. आमी बाटल्यांनी पळयले, बाटल्यांची परिस्थिती लोक पडटा पूण खड्डे पुरना. सो हे बीजेपीचे जे बुराक आसा, त्या बुराकान आमी गांवांनी वचून बसतले. जो पर्यंत पीडब्ल्यूडीचे जे इंजिनियर आसा, जो पर्यंत जे पीडब्ल्यूडीचे जे जबाबदार कॉन्ट्रॅक्टर आसा हाका, तांकां हे भितर उडयना आनी रस्त्यांची रिपेर जायना. हांगाच्यान आयज सुरवात केल्या आमी पणजे शहरान 1400 बीजेपीचे बुराकान बसले आमी. पणजेन अशे खूब बुराक आसा जे आमी पणजेकारांकूय दाखयतले, गोंयकारांकूय दाखयतले. आणि चीफ मिनिस्टराक जर दिसना जाल्यार जे आमकां कालच्यान व्हिडिओ येवपाक लागल्या, ते तांकां एका ऑफिशियल जांचो जो बुराक म्हणून एक कितें एप केल्लो पळय, तो एपाकूय बुराक पडला जाल्यार खबर ना म्हाका, पण त्या एपाचेरूय घालतले आनी तांकांय धाडटले जो पर्यंत तांचे दोळे उगडना. मी कालच्यान बीजेपीचे बुराक म्हणून सुरवात केला पळय, आमकां खरें म्हटल्यार आतां आमी सगळे अशे बसप म्हटल्यार ही गव्हर्नमेंटाक लज. ही लज कोणाक? जे व्हडले स्मार्ट सिटी पणजी जी आसा एक स्मार्ट सिटी आसा, त्या स्मार्ट सिटीच्या चेअरमॅनाक आनी एक गव्हर्नमेंटाक खरीच लज. कित्याक कितलेशे हजार कोटी हाडून हांगा आमच्या पणजे शहराक स्मार्ट करपा खातीर खर्च केले, पण अजून पर्यंत ही जी हालत आसा पळय, असले बीजेपीचे बुराक जे आसा पळय ते प्रत्येक जाग्यांचेर तुका मेळटले. जशें अमितान सांगलें भाटल्यातलो रोड हांगा हो एक जालो, जो फुडें एक आसा, फाटल्या दिसांनी आमी 4 पिलार थंयसरूय एक अशेंच रोडाची परिस्थिती दाखयल्ली. सो वचत थंय असले बीजेपीचे बुराक आमकां दिसत येता आनी जे बुराक आमकां आमच्या सारख्या लोकांक अशेंच फोंडान घालता. आमी फक्त एक दाखोवपाक ते सिंबॉलीक आयज बसल्या, पण खरें आमचे भाव आमच्यो भयणी कितल्योश्योच ज्यो आसतल्यो रस्त्यांनी खऱ्यो पडल्या आसतल्यो, तांकां दुखापती जाल्या आसतल्यो, आनी थोड्यांनी आपले जीव सुद्दां खड्ड्यां खातीर गेले आसतले. हे आमकां हांगा दाखयल्या उपरांतूच हे कामां कित्याक स्टार्ट जाता, हे पयलीं कित्याक चिंतपाक शकना? आमी सगळे जाण मेळोन एकदां डेलिगेशन घेवन पीडब्ल्यूडी पीसीक मेळपाक गेल्ले, तेन्ना ताका स्ट्रेट फॉरवर्ड हांवें क्वेश्चन केल्लो की आमकां दाखोवचें कित्याक पडटा, तुमकां तुमचे जेई कोण आसा ते इन्स्पेक्शन कित्याक करना, तेंच्या दोळ्या मुखार ह्यो गजाली कित्याक येना, ते हे रस्त्यांतल्यान वचना? हे क्वेश्चन आमी ताका केलें. तेणी आमकां सांगलेलें की आपल्याक 15 दीस दी. तुमकां आमी सांगलें की तेणी आमकां सांगलें 15 दीस दी, तेणी करूंक ना. मागीर आमी हायलायट करपाक लागले की हे खंय खंय मेजर जे इश्यू आसा ते आमी हायलायट करपाक लागले. आणि आता आमी कालच्यान सिरियसली बीजेपीचे बुराक जे आसा पळय ते गांवांनी कशे खंय खंय आसा आनी कितल्या प्रमाणात आसा आनी कितल्या लोकांक त्रास जाता पळय ते अशेंच प्रत्येक बीजेपीच्या बुरकान हे पळय अशें आमी बीजेपीचे बुराक हे पळय सारखे सिंबलायज करतले आनी आमी थंयसून बसतले आनी दाखोवन दितले की ते खरेंच आसा. एक बारीकशे एक्झाम्पल तेंच्यांनी ते हे काढला की आपल्या ऍप काढला आणि सांगला की आपल्या कंप्लेंट करा, आम्ही ते पोर्टल भरतले, इश्यू तुमचा सॉल्व करतले. एकदम फटिंगिरी. ते खंयचे फिगर दितात, पीडब्ल्यूडीची हे काढा, तुम्ही वेबसाईट काढा, ओपन करा,
आणि तेजेर ते स्टॅटिस्टिक दिता. हांवें मुद्दम माझ्या मया कॉन्स्टिट्युएन्सी खातीर तेंचे स्टॅटिस्टिक पळयले. ते सांगता की 548 पोर्टल्साचेर तांकां कंप्लेनी येयल्यो खंय आनी 100% सगळ्यो 548 कंप्लेनी तेंच्यांनी खंय पोर्टल तेंच्यांनी भरले. आता हांगा पळय आमचो राजेश सर सुद्धा आसा, ते सुद्धा सांगतले की आमचे मया गांवांतले मया कॉन्स्टिट्युएन्सीतले खड्डे सोंपले. हो म्हाका क्वेश्चन करता. 100% तुम्ही जे म्हणतात पळय जितल्यो कंप्लेनी येयल्यो तितल्यो हे केला. आता तेजेर हांवें आरटीआय सुद्धा फायल केल्ली आसा की म्हाका स्टॅटिस्टिक कंप्लेंट केल्या ते आनी कितें सॉल्व केले ते हांवें तेंचे कडेन मागलेले आसा. सो निव्वळ फटिंगगिरी जे फिगर्स खंय खंय आमचो सीएम वचून दिता पळय, आता तोच पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर आसा, तो भोवन ते फिगर्स दिता पळय ते एकदम फटींग. इन रियालिटी आमच्या गोंयकारांच्या सायडीन येता ते असले खड्डे आणि आम्ही आमच्या गोंयकारांक येता ते खड्ड्यांनी त्या खड्ड्यांनी आम्ही पडपाचे. हेच तेंचे हे आसा कित्याक तेंच्यांनी पयशे जे खड्डे पुरोवपाक हाडल्या पळय ते गेले, ते खाल्ले हेंच्यांनी. सो हेच्या उपरांत आनीक कितें करतले ते म्हाका खबर ना. आमी प्रत्येक आता चवथ पर्यंत आमी प्रत्येक गांवांनी आमी एक नंबर आउट केल्लो आसा. त्या नंबराचेर वचून आमकां जे येता थंय ते वचून आमी नाल्यार आमचे बाकीचे भुरगे वचून थंय व्हिडिओज काडटले, तुमच्या फुड्यान दवरतले आनी आमी मेक शुअर करतले की आमी सांगता दाखयले ते गव्हर्मेंटा कडसून आमी भरून घेतले. आमी मया गांवचो एक रोड फाटल्या दिसांनी हायलायट केल्लो हांवें हातुर्लेच्यान आमच्या वांयगिणी गांवांत पर्यंत. थंयसर काल 2 दीस जाले थंय पोर्टल भरपाक स्टार्ट जाल्ली आसा. सो फक्त आमकां प्रत्येक मनशाक ते गव्हर्मेंट सांगता की तुम्ही दाखया मागीर आमी करता. सो आमी दाखोवपाक सुरवात केल्ली आसा. कालच्यान सिरियसली आमी दाखयतले आनी ह्या नंबराचेरूय आमकां जे लोक धाडटले कालच्यान आमकां कितलेशेच मेसेजी येवपाक लागले विथ फोटोज, हे सुद्धा आमी तुमच्या फुड्यान दवरतले आनी आमी खरो स्टॅटिस्टिक तुमकां एंड ऑफ द कॅम्पेन खरो स्टॅटिस्टिक दिता. गव्हर्मेंटा सारको फटींग स्टॅटिस्टिक आमकां दिवपाक कळना. आमी खरो स्टॅटिस्टिक तुमच्या फुड्यान दवरतले आनी तुमकां सांगतले की कितल्या जाग्यांचेर पोर्टल्स भरूंक ना. आयज 17 ऑगस्ट 27 ऑगस्टाक गोंयान चवथ आनी चवथ हो गोंयकारांचो सगळ्यात मोठो उत्सव. आणि ज्या पद्धतीन आमकां आयज ह्या 17 तारखेक बीजेपीची कमळां हाडून हांगासर ह्या बुरखांनी हाडून दवरची पडली, हे गोंयकारा खातीर सगळ्यात मोठे दुर्दैव. सांगपाचो हेतू इतको की जे पद्धतीन ते स्टॅटिस्टिक्स दितात, तुम्ही गोंयाच्या खंयच्या भागांत चलात, शहरांनी चला किंवा गावांनी चला, तुमकां वचात थंयसर हे बुराक दिसतले. आणि तेका लागून हे बुराक पुरपाक लागून आयज आम आदमी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांक आणि नेत्यांक हांगासर रस्त्यार देंवचे पडल्या. आमी जो पर्यंत लोकांक सेफ्टी मेळना, लोकांच्या आरोग्याक आनी आयुष्याक सेफ्टी मेळना, तो पर्यंत आमी रस्त्यार देंवतले. आयज तशें पळोवंक गेले जाल्यार बुराक हे बीजेपीच्या सगळ्याच कार्यांनी चाललेले आसा. बीजेपीच्या ट्रेजरीक बुराक पडलेले आसा, जेणे करून बीजेपीचे जो पैसो लोकांचो टॅक्स पेयरांचो पैसो जो सरकार घेता तो खंयच्या बुरखांसून खंय व्हांवून वयता आनी कोण खाता हे कोणाकूच खबर ना. हांगासर बरेचशे कॉन्ट्रॅक्टरांक कामां दिली वयता. कामां ही ह्या पद्धतीची कामां केली वयता. 15 दिसांनी काम केल्ले थंय बुराक पडटात आनी थंय खड्डे पडटात. आयज सरकाराची जबाबदारी आसा. सगळ्यांनी खरें म्हटल्यार भायर सरपाक जाय. प्रत्येकाने आपापल्या मतदारसंघात वचून पळोवपाक जाय की खंय खंय खड्डे पडलेले आसा. कारण हो खड्डो फक्त नांवा पुरतो ना, ह्या खड्ड्यांक लागून लोकांचे आयुष्य वयता. आयज मी कितक्याच्या जाग्यार पळयल्ले आसा, चवथी कडेन वर्साच्या वर्सा अशा ह्या खड्ड्यांक लागून लोकांचे जीव वयतात, लोक एक्सिडेंट जावन पडटात, लोकांचे भुरगीं खंय तरी अनाथ जातात. हेका जबाबदार कोण? सरकारान हेची जाप दिवची पडटली. आयज 8 दिसांचेर चवथ पावल्ले आसा आनी सरकारचे अजून काम सुरू जाल्ले ना. जेन्ना आम आदमी पक्ष खंय तरी आवाज करता तेन्ना खंयच्या तरी खंयच्या कोनशाकसून काम सुरू जाता. आणि ताका लागून आमी सरकाराचे चवथीच्या ह्या पूर्व तयारीक आमी सरकाराचे कार्याचे निषेध करता आणि सगळ्या गोंयकारांक विनंती करता हे सरकाराक खरें म्हटल्यार चवथीच्या एका सगळ्यांनी मागचे की बेगींतल्या बेगीन असले हे सरकार जे जनता विरोधी आसा, जे लोकांच्या जिवाकडे खेळटा, असले हे सरकार बेगींतल्या बेगीन गणेशाकडे आमी मागता, गणपतीकडे आमी मागता की बेगींतल्या असले सरकार हे बदलचे आणि देवान एक बरे सरकार गोंयकारांक आनी भारतीय लोकांक दिवचे. नंबर जो आसा ह्या नंबराचेर लोकांनी धाडचे. कालच्यान आमकां हेच आसा, गोंयच्या कानाकोपऱ्यांतल्यान आमकां काल व्हिडिओज आयल्या, कलेक्ट करून आमी डेटा गव्हर्मेंटाकय दितले आनी तुमचे कडेन शेअर करतले. हालींच 3 महिन्या पयलीं बीजेपी सरकारान जे खातें आसा आमचो सीएम चीफ मिनिस्टर आमचो प्रमोद सावंत जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर आसा, त्यांनी जे पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट आसा तेणी हालींच 3 महिने पयलीं प्री मान्सून कामां टेंडरां काडलेली हे पोर्टल्स भरपाक. कोट्यांनी कामां काडली. आता 3 महिनेच जाले तेच
पॉटहोल्स परत येयल्ले आसा. हे कॉन्ट्रॅक्टराक खंयचोच भंय ना. डांबर कमी घालून हे पॉटहोल्स येयल्या. पावसाच्या थेंब्यांनी हे डांबर कुशीक सरोन हे खड्डे पडलेले आसा. पण हेंकां पडलेले ना. कॉन्ट्रॅक्टराक भंय ना. हेंच्या मिनिस्टरांक हेंकां जे 30-40% जे मेळटा तेतून ते खुश आहात. हे जे PWD इंजिनियरींग डिपार्टमेंट आसा तांकां काय पडलेले ना. आतां पळोवंक गेल्यार पोस्ट मनसून टेंडरात एस्टिमेट चालू आहा. म्हणजे तेच कॉन्ट्रॅक्टर हे परत भरतले. जे माझी मागणी आहे सरकारा कडेन, तुम्ही हेच प्री मनसून टेंडरच्या कॉन्ट्रॅक्टरांनी कामां केल्या त्यांचे सेक्युरिटी डिपॉझिट उरलेले असता ते जप्त करात. आणि त्यांच्या कडसून हे पोस्ट मनसून जे तुम्ही एस्टिमेट करतात त्यांच्या कडसून हे पोर्ट जे भरून घेतले ते तुम्ही बंद करात. आणि ते कॉन्ट्रॅक्टरांनी कोणी पहिली काम केले खड्डे भरून घेयात. हेतून कडसून हे टेस्ट पेयराचो जो पयसो आहा हे बरबादी कशें करपाचे पळय यांच्या कडसून शिकपाचे हे चोरांच्या सरकारा कडसून. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.